Just imagine. Just imagine. Just imagine. हॅपी न्यू इयर इष्टानो, हॅपी न्यू इयर 2020 मित्रांनो. न्यू इयराचेर म्हणजे स्टार्ट करपाक म्हणजे कशें जाणा एक ह्या वर्सा आमी माजराच्या गळ्यान बांदुया घंटी आणि तुमकां सगळ्यांक बरें वचोनी नवें वर्स 2020. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, डिसेंबर म्हणजे म्हयनो आसलो पळय फाटलो, फूल म्हयनो पार्टीज आनी सेलेब्रेशन्स. वयता थंय पार्ट्यो, वयता थंय सेलेब्रेशन, मज्जा. अशाच एका पार्टेक हांव गेल्लो डिसेंबरान कळ्ळें. थंय व्हडलो बफेट लायलेलो, बफेट. आनी थंयसर व्हेज, नॉन व्हेज, चिकन, फीश, नान, कुलचा, जायते आयटम घे म्हणून. पण म्हाजें लक्ष आसलें तें फक्त एकाच सालाड कावंटराचेर. कित्याक थंय न्हू कांद्याची अशी रिंगां रिंगां करून इतली रास दवरलेली. हांवें कितें केलें, प्लेट भर कांदो घेतलो आनी ओग्गी सायडीक गेलो आनी भरपूर म्हणजे पोट भरसर कांदो खाल्लो. अरे चिकन नुस्तें सदांच मेळटा, कांदो मेळटा, हर एक मनशान कांदो खावपाक जाय. जस्ट इमॅजिन. कसिनो प्रायड जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत मित्रांनो. वेलकम वेलकम. मित्रांनो, दिगंबर कामतीक आमदार म्हणून 25 वर्सां जालीं खंय. 25 वर्सांनी दिगंबर कामतीन कितें पालथिलें तें कांय खबर ना, पण दिगंबर कामतीक आमदार म्हणून 25 वर्सां जाले अहमद खरें. म्हणजे हांव 15 वर्साचो आसलो पळय तेन्ना दिगंबर पयल्या फावटी आमदार जाल्लो. आतां ह्या दोनी गजालींक कांय कनेक्शन ना, बट जस्ट गॅस माय एज. म्हणजे दिगंबर 15 वर्सां आसतना हांव आमदार जाल्लो आनी आयज ताका 25 वर्सां जाल्या दिगंबराक. सो गॅस माय एज एंड कमेंट बिलो. आनी एनिवेज, दिगंबराक BJP CM करपाक सोदता. हें आतां जेन्ना सावन दिगंबराक कळ्ळां आनी आयकलां तेन्ना सावन दिगंबर इज लायक डूम 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 चिक डूम 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 डूम. जस्ट इमॅजिन. हो जालो आदलो CM, तबले वाजयता. सद्याचो CM कितें करता तें पळोवया. खूब दीस जाले खबर घेवंक ना आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याची. बहुत दिन नच भेटलो मुख्यमंत्रीला. जस्ट इमॅजिन. हाऊ विल यू टॅकल मिलिंद नायक और आय विल हँडल हिम. डोंट वरी, ऑलरेडी हांवें शेखर खडपकराक मरमुगांव तयार केला. अल्सो सब तकदीर का तमाशा है. बरी मगे हे सगळे एक एक पार्सल कर, पैसे मागीर RTGS करता. जस्ट इमॅजिन. CM डिसेंबराच्या अख्ख्या म्हयन्यांनी सामको हॉलिडे मोडान गेल्लो. हॉलिडे, कांयच नाका काम धंदो, म्हणजे फक्त हॉलिडे. डिसेंबर लागलेलो काय अशेंच जाता सगळ्यांचे. डिसेंबरान सगळ्यांचे अशेंच जाता. कोण फोनार मेळना, लिवेर हे ते शी. आनी डिसेंबरान हेंचें कितें जाणा, दोगांचें मायकल आनी CMाचें बरेंच जालें काय मायकल CMाक पावपाक घरा वयतालो. आनी मायकल बरोच जालो काय CM ताका पावपाक घरा वयतालो सरकारी गाडयेन. दोगूय अशे दीस रात एकामेकाक पावपाकूच उरताले, पण घरा कोणूच पावनासलो. डिसेंबर बरोच फुलयला हेंच्यांनी. डिसेंबर हेंच्यांनी भरपूर फुलयला. CMाक कशें आतां, CMाक मरे एक वेगळेंच अशें, इज नॉट लायक बाबू आजगांवकर. ताका मरे नुस्तें खावपा परस नुस्तें पळोवपाक चड आवडटा.
वर्षी डिसेंबर पावर फुलेलो पळय तो बाबू आजगांवकरान 50 लाखाचे जेवण सॉरी बाबू आजगांवकर सन्मानाक डान्स करतना पळोवपाक मेळटलो हें हांवें आयुश्यान इमॅजीन करूंक नासलें. सगळें पळयलें रे बाबा ह्या उब्या आयुश्यान सगळें पळयलें आनीक आतां कांय पळोवपाची इच्छा उरली ना म्हाका कांय पळोवपाचें ना. बाबू आजगांवकाराक सन्मानाक डान्स करतना पळोवपाक मेळ्ळें आनी कितें जालें लायफान जालें सोंपलें. भरपूर धुमाकूळ घातलो बाबू आजगांवकारान थंय सन्मानाक डान्स बीन केलो पळय ढकचिंग 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 करून बरो खंय सामको 5-6 वरां ट्रान्सान गेल्लो. आनी दुसऱ्या दिसा कामार येतना मागीर बाबू आजगांवकाराची परिस्थिती ही आवय गे आंग दुखता धोपार दुखता चलपाक जायना काडामोड जाम परिस्थिती हाफ डेली उबारल्या बरी आयज. जस्ट इमॅजिन अशें मंत्र्यांनी डेप्युटी सीएमान सन्मानाक डान्स करप बीन बरें हो एक बरो ट्रेंड बाबू कवळेकर करूं शकनासलो मागीर कितें तो जाणा न्ही म्हणजे इज दीस अ गुड ट्रेंड ऑर इज दीस अगेन्स्ट अ कल्चर. लेट्स आस्क अवर आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर की वेदर दीस इज रायट. म्हणजे बाबू आजगांवकर कॅबिनेट कलीग गोविंद गावडे वील आस्क हिम. जस्ट इमॅजिन गोविंद बाब तुम्ही एक बऱ्यापैकी कलाकार नाट्यकर्मी मिमिक्री जमता तुमकां मिमिक्री सुदीन ढवळीकराची मिमिक्री करून दाखय पळोवया. तुमकां काय खबर ना तें तुमकां काय खबर ना तें तुमकां काय खबर ना तें. हो आमच्या पोटार पांय दवरता दिसता व्हडलो तो बी. ये म्हाका सांग तुका गाणें गावपाक येता गाणें तूं गाण्यांतलो मनीस. नाका गोविंद नाका नाका हो अत्याचार मागीर एक दीस सोंसुया बरें सुशेगाद बसून पण तूं गावं शकता हें आमकां कळ्ळें. कॅन यू डान्स यू कॅन सिंग बट कॅन यू डान्स. आय डोंट वॉन्ट टू डू दॅट. बट बाबू आजगांवकर डीड इट. बाबू आजगांवकरान सन्मानाक जो डान्स केला पळय धुमशाण सामकें उज्जो उज्जो केलो. वॉट अ डान्सर बाबू आजगांवकर इज रे शे. हें प्रत्येकान नोंद घेवची. नोंद घेवची आनी केन्नाय कितें ऑर्डरी बी जाल्यार म्हणजे यू कॅन कॉल हिम. टुरिजम मिनिस्टरान 50 लाख मोडले एका राती भितर डिनराचेर हय सरकारी तिजोरींतल्यान. पर्यटन मंत्र्याचें काम कितें लोकांक पिशें करपाचें. बाबू आजगांवकर सन्मानाक डान्स करपाक गेलो कसो आनी कित्याक कांयच समजना. हे सन्मानवाल्यांचे आनी बाबू आजगांवकराचे बरे संबंद आसा न्ही. म्हणजे तेंगेले ते सगळे साठेलोटे आसात. मीन्स यू वॉन्ट टू से दॅट बाबू आजगांवकर वॉज पेड बाय सन्मानवालास फॉर दॅट डान्स. हय बाबू आजगांवकराचो डान्स पळोवन तुका कितें सांगनशें दिसता. की ह्या मनशाच्या नादाक गोंयकारांनी लागचें न्ही. सन्मानाक मात लेगीत ड्रग्स आसना अशें सीएम म्हणटा. ही अत्यंत चुकीची आनी फॉल्स बातमी आसा. गोविंद म्हाका मरे काही अशे ओपोजीट कॉम्बिनेशनां सांग जी मरे अशी एकामेका बरोबर वचूं शकनात म्हणजे एकामेका बरोबर ती वचनात. लायक हांव तुका एग्जाम्पल दिता एक दीपक अँड गोविंद क्लॉड अँड मायनींग इलेक्ट्रिसिटी केबल अँड हॉटमिक्स रस्ते. दूद आनी इसवण. ब्युटिफूल ब्युटिफूल वॉट एग्जाम्पल ब्युटिफूल. बरें आनीक सांग ओपोजीट कॉम्बिनेशन आनीक सांग. सनबर्न आनी आमची संस्कृती. दॅट इज ऑल्सो ओके सोड. गोविंद म्हाका एक सांग दोडा मार्गार जाग्यांचे रेट कितें आहा सद्या कशें कितें चल्ला पर स्क्वेअर मिटर. 11,000 ते 15,000. ओ काफी जानकारी रखते हो आप भी जागे और रेट दोडा मार्गार काफी समजदार है. गोंया भायर खूब जागे आहा खंय गोंया भायर खूब प्लॉट्स आहा. म्हाकाय पळोवपाक जाय कितले आहा ते. पळोवपी न्ही घेवपी जाय घेवपी फूल ब्लॅक अँड व्हायट. जस्ट इमॅजिन तर ह्या एपिसोडाचो व्हडलो विशय आसा तो म्हणल्यार बाबू आजगांवकरान केल्लेलो डान्स. आनी कांय विशय ना सद्या गोंयांत इशू मातसो ब्लो करिया सामको. आनी आतां हेका तेका विचारच्या परस खुद्द मॅन इन एक्शन बाबू आजगांवकराक विचारया वॉट मेड हिम डान्स एट सनबर्न. कितें जालें अशें बाबू आजगांवकराक
ॲक्च्युली बाबू आसगांवकर तांकां बसा बसा म्हणटालो काय डान्स करा करा म्हणटालो ते सगळें आमी बाबूकूच विचारया. फाल्यां पळय हांव म्हणटा तुमकां फाल्यां कितें जातलें टुमोरोलँडाचो बेल्जियम शो जावपाचो आसा तेन्ना बाबू थंय वतलो वचतूय देवी पण बाबू थंय गेलो टुमोरोलँड बेल्जियम जाल्यार सेम हांव फॉर्मल व्हायट शर्ट आनी ब्लॅक पॅन्ट तें घालून वयतलो. Just imagine. सर आमचे कांय मित्र मंडळी डान्स शिकपाक सोदताले सो ते प्रभू देवा कडेन डान्स शिकपाक वचपाक सोदतात. म्हाका म्हाजे कडेन यो म्हणून सांगता. प्रभू देवा पेक्षा तूं व्हडलो हे शिकोवपी डान्सर सो ABCD एनीबडी कॅन डान्स म्हणटा तूं. पण बाबू सन्मानाक तुका कितें आहा रे? पयसो आसा. आतां म्हाका कळ्ळें तूं डेवीड गेटाक डेवीड घेता अशें कित्याक म्हणटा. सनबर्न सारक्या उत्सवांनी कोणें मुखार सरपाक जाय म्हणजे प्रामुख्यान कोणें फुडें सरचें. सनबर्न सारक्या उत्सवांनी कोणें फुडें सरचें प्रामुख्यान? महिला मुखार सरपाक जाय. कितें कितें सांगता बाबू हे? आतां 2020 लास वेगास इलेक्ट्रीक डेझी कार्निवल इलेक्ट्रॉनीक डान्स फेस्टिवल जावपाचो आहा. नोव्हेंबर 2020. ही इन्फॉर्मेशन दवरता मरे तूं आतां? सामको इडियम क्रेजी जाला कितें बाबू? सामको म्हणजे फूल टायम टेबल प्लॅनर जाला मरे गो. तूं लास वेगास वयतलो तर. हय. सो फॉर बाबू इट इज लायक नो लुकींग बॅक. मेळटा तो इलेक्ट्रॉनीक डान्स फेस्टिवल अटेंड करप आनी ब्लास्ट करप. ऑफकोर्स. कामाचेर इफेक्ट जावचो ना तुज्या? असल्यांनी CM बेजार जातलो मरे. आमी कोणाची पर्वा करनात केदो व्हडलो आसूं. तुज्या डान्साचे मेम्स व्हिडियोज फोटो वॉट्सॅपार भुरगे धाडीत आसता धाडीत हा. आनी कोणें फोटो मारून समज वॉट्सॅपाचेर धाडलो जाल्यार कितें करतलो? जाल्यार कितें? शो मस्ट गो ऑन. शो मस्ट गो ऑन म्हणटा तूं. शो मस्ट गो ऑन पण शो मस्ट गो ऑनच्या नादान तुज्या बाकीच्या खात्यांची कामां चालू आसा मरे काय त्या धुंदीन डान्साच्या धुंदीन तेंची 12 बेरिस्तारान 13 शुक्रार उडयल्या. हय तें चालू आहा. तें काम चालू आहा मरे. बाबू नवें केन्ना येवपाक लागतलें? नवें कितें? नवें म्हटल्यार हुर्राक रे. गोंयान नवें आनीक कित्याक म्हणटा हुर्राक? तूं विसरलो काय रे सामको? म्हणजे सामकोच आतां पाश्चात्य संस्कृतीन बरबटलेलो हे जालो. बाबू आपली संस्कृती विसरूंक जायना. फेणी हुर्राक ही आमची संस्कृती. बाय द वे वॉट इज युअर पॉयझन? ड्रग्स. Just imagine. Just imagine. हांवें खूब तरेच्यो पत्रकार परिशदी पळयल्या प्रेस कॉन्फरन्सीस. कोण हॉटेलान घेता कोण घरान घेता कोण गाडयेन घेता पण अशी ओपन एअर खुले आम फूल ऑफ कॉन्फिडन्स पत्रकार परिशद हांवें केन्नाच पळयना रे बाबा. अशी केन्ना पळयली ना. बिचोली बचाव अभियानाचो मेंबरांचो कॉन्फिडन्स तरी पळय. फूल ओपन एअर प्रेस कॉन्फरन्स सगळ्या मेंबरांक घेवन भायर म्हणजे पावस बी येतलो अशें कांय धरिना ते. कितले कॉन्फिडन्स. 30 तारखेक सांखळी पावस पडलो वाळपय पावस पडलो सामको घोग्यांनी पावस पडलो. पावस केन्नाय पडूं शकता आतां. पावसाचें तूं धड न्हू वर्सभर. Just imagine. रोहन बाब कसो गेलो डिसेंबर? ब्लास्ट केलो न्ही सामको. वॉट यू हॅड ऑन 31st नायट म्हणजे आय मीन 12 years old डिझर्वी. न्यू इयर मरे अशी डिसेंबर सामकी डिसेंबरान खूब धुमशाणां जाली. पोट बी येवपाक लागले गाल सुजल्या. आतां कितें आतां आमी जीम जॉयंट जावया. जीम जॉयंट जावपाचें न्हू. वर्साचेंच रेजोल्युशन रे तें. हांव जीम जॉयन जातलो जानेवारीन बॉडी करतलें. म्हाका सांग रोहन तूं लास्ट केन्ना जिमान गेल्लेलो? केन्ना तुवें लास्ट जीम मारलेलो रोहन? लास्ट 2012 ते 17. 2012 ते 2017 मेरेन म्हणजे पर्सनली तुवें जीम मारलेलो वचून? इन स्पायट ऑफ बिंग इन द ऑपोजिशन. मागीर 2017 उपरांत मंत्री जाल्या उपरांत जीम मारलोच ना. मेंबरशीप फीस फुकट गेली मरे जिमाची सगळी.
जिम मारलो काय मायंड डायनामायट आणि बॉडी डायनामिक जाता. पॉलिटिक्स इज डायनॅमिक. ए रात दीस फक्त पॉलिटिक्स 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 तिथूनच असतात. अशे शरीराची मातशी काळजी घे रे. आता असेंब्ली इलेक्शना तुवें जिम सोडलें हां, जेन्ना तें सोडलें पळय तेव्हा मागीर एक्सरसायज म्हणटा तो नात. वॉट इज दीस? ते काय ना, फाल्यांच्यान फातोर्डेर धांवपाक या आमी. तूं म्हाका सकाळीं 4 फोन करून उठय. ताच्या उपरांत मागीर हांव तुका 5 सुमार घरा कडेन पिकअप करपाक येता. मागीर बराबर धांवपाक वचपाचें. उपकारता? आतां एक्सरसायज करुया म्हटलें न्हू, आतां कितें करतलो खबर आहा? म्हाजे कॉल्स घेवचो ना, मॅसेजी आन्सर करचो ना, पळोवन पळयनासतना म्हाका नंबर सुद्दां म्हजो ब्लॉक करून दवरतलो. बट नो 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 रोहन, दीस टायम आय एम नॉट गोईंग टू लिसन टू एनीथींग. कळ्ळें? व्यायाम करचोच पडटलो तुका रोहन. आतां इतले जिम बॉडी फिटनस हांव उलयला न्हू, तेजे कितें इफेक्ट जाला पळोवया रोहनाचेर. कळ्ळें? पळोवया मातसो कॉन्शियस बी आला तो. रोहन भाई, ते सायडीच्या हॉटेलांसान मरे हांवें 50 पाव, गरम गरम भजी, कापां आनी मिरच्यो ऑर्डर केल्या, मागयल्या. कित्याक मागयल्या? भजी, कापां, मिरची कित्याक मागयला काय म्हणटा? म्हणजे बरो सिरियस आहा. फिटनस सामको मातसो तेणी मनार घेतला. ते खावंक सोदिना तो. रोहन ह्या वर्सा आपले मसल्स दाखयतलोच, पण आपले रियल मसल्स तो 2022 दाखोवपाचो आसा. हे टुरिजम मिनिस्टराचें आनी सन्मानवाल्यांचें, दृश्टीवाल्यांचें कितें तरी दाट कनेक्शन आहा. अँड ही इज प्रूविंग इट फ्रॉम टायम टू टायम. या आमकांय तशेंच दिसता. नाल्यार थंय बाबू हाका करसून कित्याक बसा 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 कित्याक करतलो लागलो? Just imagine. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर आसा एक अशे लिडर जेंकां आमदार जावन 25 वर्सां जालीं. प्रताप सिंग राण्याचो आमदार जावपाचो रिकॉर्ड मोडपाची भितरल्या भितर एक आस्त बाळगुपी. सीएम आसतना एका टायमार मनमोहन सिंगा भशेन वावुरपी. ओके. आनी जे दिल्ली बिझनस ट्रिपीर गेले काय गोंय काँग्रेस वयर सकयल जाता अशें द मोस्ट वॉलाटायल लिडर ऑफ हिज टायम मिस्टर दिगंबर कामत. वेलकम सर. तुम्ही परत 8 दिसा पयलीं दिल्ली वचून आयले बिझनस ट्रीप. आमकां मात लेगीत वास लागूंक दिना तुमी? हांव कोणाक सांगू नाशिल्लें. दिल्ली बिझनस ट्रिपीचेरूच गेल्लो आनी बीजेपीच्या व्हड लिडरांक मेळपाक न्हू. कोणाक सांगल्यार तें खरें दिसना. तुमकां केन्ना कळ्ळें की बीजेपी तुमकां सीएम करपाक सोदता? हांव जेन्ना पणजे आयलो दिल्लीसान पणजे आयलो तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की तें सगळें आणि सगळे गिरीश चोडणकार वाऱ्यार घालून मोकळो जाला. शिरोडा बीजेपी आड दीपक ढवळीकरान कॉन्टेस्ट केले शिरोडा आणि एमजी फुटली. विषय भरकट्टा दिगंबर. आता तू बेश्ट दुसऱ्या लेनीन वचनाका, ओरिजिनल विशयाचेर राव. विषय भरकडून घेऊ नका. विषय कितें आमचो? तुका बीजेपीन सीएम ऑफर दिल्या ती तो विषय. ओके. 7 वर्सां तुवें पयलीं सीएम म्हणून काडली आणि त्याच्या उपरांत 7 वर्सां तुवें ओपोजिशनान काडले. आतां पण आता तुका परत जर सीएम जातलो जाल्यार खूब पाशियस काडचे पडटले दिगंबर. खूब पाशियस. ओवरनायट जावपाना हें. खूब पाशियस काडचे पडटले. म्हाका पासियन्स खूब आसा. म्हणजे कितें म्हणपाक सोदता तूं? स्पश्ट सांग. चल आयज हांगा स्पश्ट सांग. बीजेपीन तुका सीएमाचें पद दिलें जाल्यार हांव तें एक्सेप्ट करपाक मानसीक तयारी दवरता. चला फायनली जस्ट इमॅजिनाचेर ही ब्रेकिंग न्यूज दिगंबरान दिला की तो बीजेपीन जर सीएम ऑफर दिली जाल्यार ही इज रेडी फॉर दॅट घेवपाक ते. आणि आता हो विषय हांगाच सोपया की ताणें ऑलरेडी एडमीट केलेलो आसा. जस्ट इमॅजिनाचेर ही ब्रेकिंग दिला. याद दवरा दिगंबर. तुका आमदार जावन 25 वर्सां जालीं. काय सेलिब्रेशन बी व्हडलें करूंक ना तुवें? आनीक कोणी आहलेलो न्हू आमदार जाल्यार अख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी अख्खे मतदारसंघ ओमथे पालते घालतलो आहलो. 25 वर्सां जालीं करून. पण तुवें काय अशें व्हडले पार्टी आनी आमकां बी कांय ना. 25 वर्सां काय मेळोंक ना. हांव कोणाक सांगू नाशिल्लें. हांव कांयच खंय हें करूं नाशिल्लें. कसलीच पब्लिसिटी करूं ना. कसलें फंक्शन दवरूं ना. कांयच दवरूं ना. म्हणजे खूब प्रेशर आशिल्लें कितें फंक्शन करया बिया म्हणून. तरी आसतना म्हज्या कार्यकर्त्यांनी थोड्यांनी घरा कडेन येवन दनपारच्या वेळाचेर सगळे जमून एक बारीकशे तांणी केक कापलो आनी कितें कार्यकर्त्याच्या उत्सवा मुखार म्हजो नाइलाज जालो. ना हें मात सारकें.
तुझे ते सेलिब्रेशन द्यायचं झाले पण ते म्हणजे अचकीत अचानक ठरलेले हे कळटा केक पयल्यार कळटा म्हणजे ते केकाचेर कॉंग्रॅच्युलेशन्स बरयला पण ते कॉंग्रेट टू बरयला डॅश घातला आनी लेशन्स सकयल बरयला म्हणजे केक पळयला कळटा की इट वॉज सडन हे डेव्हलपमेंट अचानक तेंच्यांनी ते ठरयलेलें. एनीवेज म्हत्वाचें कितें की कार्यकर्त्यांनी तुमकां बरो सरप्रायज दिलो आनी केक हाडलो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही आयडिया म्हाका शिरोडकराची आसतली जाल्यार डॉरिसाची आयडिया आसतली. दिगंबर बाब तुम्ही क्लेम करता की तुमच्या सारको पॉवर मिनिस्टर अख्ख्या संवसारान जावचो ना. हें हांव मुद्दाम सांगपाक शकता ठामपणे कोणी कितें आसूं सामकें एकदम कोणें सांगचें. सध्या तुम्ही काँग्रेस पार्टीचे ओपोजिशन लिडर. इज इट गोईंग इझी फॉर यू? एक्चुअली या सांग दिगंबर आमकां आयकपाक जाय. एका सायडीक रेजिनाल्ड सॉलिड बेजार जाला दुसऱ्या सायडीक 4 डेप्युटी सीएमांक तूं हँडल करता म्हणजे हे कशें कितें हँडल करता? हें तशें कठीण काम. कठीण तर तुम्ही सगळे एक्स सीएम तुम्ही सगळे भोगले सत्ता भितर आनी तरी आसतना ओपोजिशन लिडर हे पद तुम्ही रेजिनाल्डाक दिना तुम्ही घेता कितें? वॉट इज दीस? 2011 मायनिंग स्कॅम जो जालो पळय तातूंतल्यान हांव सही सलामत भायर सरलो. लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन. लुईस बर्जरान तुमचो रोल कितें? हांव खंयच सामील नाशिल्लो. मागीर कोण आसलो तर ताचें नांव सांग. लुईस बर्जर प्रकरणान कोण सामील आसलो दिगंबर बाब? चर्चिल. तुम्ही म्हणजे कशें म्हणा तें काश्टी भिजेनासतना ठिगूर मारप ते तसो कितें करता तुमी? म्हजो एक नेचर तसो आसा. आय एम नोन फॉर दॅट. दिगंबर बाब म्हाका न्हू केन्ना केन्ना पयशेचे सारके दिसना स्पश्ट. कितें करूं? तूं बारीक पळय. इतलो बरो एडवायस दिल्या बद्दल हांव तुमचो आभारी आसा दिगंबर बाब. Just imagine. विजय आयज इतलो लेट कित्याक जालो तुका? केस मारपाक लेट केल्लो लेट जालो. ओके ओके बरें बरें पयला मरे केस आसल्यारूय त्रास नासल्यार चड बरें. म्हाका कशें वर्साक 3 फावटी कळ्ळें केस मारपाक वयता व्हडलेशें म्हाका त्रास पडना. पण विजय हाचेर मरे आमी फुडल्या आठवड्यान उलोवया कित्याक आतां टायम जालो. फुडल्या आठवड्यान शुअर सामकें शुअर शॉट वील स्पीक नेक्स्ट वीक विथ यू. मित्रांनो वयच्या पयलीं तुमकां नव्या वर्साच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. हॅपी न्यू इयर 2020 वन्स अगेन. आनी 2020 जें वर्स आहा पळय तें सगळ्यांक बरें वचूं न्ही. पण एक याद उरा हें 2020 आतां स्लो खेळपाचें न्हू. कितें तें फास्ट क्वीक सामकें 6री 4री मारून स्कोर बेगीन व्हडलो स्कोर करपाक जाय अशें हें वर्स आहा. तर चला मेळुया फुडल्या आयतारा 7:30 आनी 9:30 प्रुडंट मिडियाचेर जस्ट इमॅजीन ह्या कार्यावळीन. कळ्ळें? देव बरें करूं. हसत रावा बरे भशेन रावा. बाय. Just imagine. Just imagine. Just imagine.